बोवाड जाला इज वेलकम. आमच्यान ताका बंद करपा जायना. त्या खंय बसत तें बसल्या. वी हॅव नो इशू. आमच्या आमदारांनी काम करून लोकांक दाखयलां. कोणूय येयले म्हूण हांगा प्रॉब्लम ना. आनी गेले ते पाटी सिजन प्लेयर आसलेले आमच्या आमदारा ऑपोजीट. तेंकडून तो आमदार जालो. सो आमकां व्हडली हें ना. तेन्ना आतां तेणें काम करून दाखयलो आहा. पूण आमगे एकू म्हणणें आहा कितें गिरीश चोडणकर म्हणटा आमकां आमी बसया उलोवया एलायन्स करया सगळें करया म्हणटा. गेले ते पाटी तूं सगळ्यांक खबर हांवें सांगपाक गरज ना. काँग्रेसीन 2 पाटी आमगे गोंयचे लोकांक फटयले 2 पाटी ते सायडीन वचोन म्हणजे BJP वचोन. आनी आतां एलायन्स जाचे पयलें आमगे एलायन्स पार्टनर्सांगे म्हणजे एलायन्स करूं सोदता तेंगे ट्रस्ट पयलो उडोवचे सोदताय. तूं तेका काडा हिंग धाडा आमकां सांगताय गिरीश फोन मान आमगे वाल्मिकी सांगता मातशें रिक्वेस्ट करता तुमी केप्यां आनी कुंकड्यांक काम करनाक म्हणटाय. ओके आमी अंडरस्टँड जालें. आमी काम आमगे स्लो डावन केलें तिका. पूण तो काडा आनी एल्टना हिंग धाडा वेळ्यां धाडा वोसान थिंग बस म्हूण थिंग घुसपा कर म्हूण हें केसलें तेगे उलोवप पळय एलायन्स करया. आयज देखून गिरीश आमकां उलोवचें आयलें ना. तेंय सांगता उलयता म्हणटा पूण उलयलें ना आजून. उलयता जाल्यार मेजार बसून उलोवपा जाय. एकमेका ऑपोजीट बसून सार बसून उलोवपा जाय. तें तो आजून तो करपा रेडी ना. आनी म्हणटा एलायन्स करया एलायन्स लोकांक फटयताय. उलयता सारको उलया. BJP उडया जाल्यार BJP उडया. सगळे एकठांय जावन उडया. कित्याक कोणा कडेन जायना एकले वचून उडोवपा जाय आसना BJP. सो आमकां गरज आहा आनी लोकांगली इच्छा आहा. आमी पयलेंय सांगिलां आनी आतांय सांगता सगळ्यांनी एकठांय जावन BJP डिफीट करया म्हूण. जाल्यार कोतो जाल्यार तुगे पयलीं हें साप आसूं जाय गाडी साप आसूं जाय. तो हो चिंत्त हेका आनी हितूंतल्यान कोते बोलतेंच. सो गिरीशा हांव सांगूंक सोदतां तूं आंग स्लो डावन कर म्हणटा आनी एल्टना काडा आनी हिंग धाडा. हें केसो तुगे पॉलिटिक्स आं. सो लोकांनी चिंतूं जाय हें कितें कोताय तें लोकांक कोण फटयच्या भायर सोले हें सगळ्यान लोकांक चिंतीत म्हूण हांव मागोतां. आनी शादूर रावचें हे पावटी. वोट मातशें न्हू पयलो चोयाय BJP वचपा भितर कोण तयार आहाय ते ऑलरेडी वो कोणांगे डिलींग जालें ती तुम्ही उलोवच्या रेडी आहाय न्हू रे एनी टायमू. ते कितले पाट सांगिल्लें मरे गिरीशाक यो बस या उलोवया म्हूण आमी. आतां हे 4 दिसां आमी पावना म्हाका लागलें कित्याक आमचो सर येयलो आसलेलो तो आयज गेलो. सांग हाली यो म्हूण सांग हे आहाय आमी रेडी उलोवपाक. मेजार बसोन उलोवपाक कितें जालां. ओके फोनाचेर उलयनाय. एलायन्स कॅनॉट बी फॉर्मड ऑन अ फोन. खूंय येयला त्यो बायलांगे गजाल जाल्यो. पयलीं बायल बायको उलयताले एकठांय मेळोन. आतां बायल बायको मेळना म्हूण फोनाचेर उलयताय. तेसो जाल्यो खबरो. पण एलायन्स जाल्यार तुमी वेळी सीट सोडपाना कितले सिटींग MLA आसा कितको सोडूंक जाता. सिटींग MLA आहाय तेच भाशेन आमी तेंकाय सोडले न्हू. इट इज गिव एंड टेक न्हू. एलायन्स इज गिव एंड टेक. तुमचे कितले सिटात डिमांड आसतलो. बसून उलोवपा जाय न्हू पयलीं सद्या आमी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार जावचे जायो. अरे हालीं अमकी सीट येयली कोणा CM करले कोण कितें सगळें पयलीं उलोवप जावचें जाय. मागीर जायना तें. दीस हॅज टू बी दॅट प्रोसेस हॅज टू स्टार्ट नाव. देर आर सो मेनी इश्यूज गोवा इज फेसींग. खंयच्या मुद्द्या वयल्यान आमी मुखार वयतले. 39A इश्यू आहा. म्हादया इश्यू आहा. कासिनो इश्यू आहा. भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंटा इश्यू आहा. कितले इश्यू आहा. खंयचे इश्यू घेवन आमी मुखार हें सगळें उलोवप जावचें जाय पयलें. सो तें करपाकूच तयार ना जाल्यार जातो कितको न्हू. तो म्हणटा आपण पयलो म्हणटा एक पाटी आपण स्टेटमेंट करता आपणाक 40 मतदारां कॅन्डिडेट रेडी आहाय आनी एक सायडी म्हणटा एलायन्स करया. हें फकाण जालें. आमचेंय फकाण बरें आनी लोकांचेंय फकाण जालें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.